assistance is the highest ever received in the history of the state and is only the possible due to double engine which has accelerated itself towards the Vikasit Goa 2037 journey. सरकारी खात्यांतल्यान 10 वर्सां व ताच्या परस चड काळ सेवा दिल्ल्या सगळ्या कंत्राटदारी कर्मचाऱ्यांक नियमित करपाचे धोरण अंदू चालीक लायतले, जेका लागून कर्मचाऱ्यांक थकाय मेळटली आनी त्याचो फुडार सुरक्षीत जातलो। सगळ्या पंचायतींनी सरकार तुमच्या दारी ही कार्यावळ या वर्सा सुरू करतले। सभापती महाशय, या आर्थिक वर्सा सावन म्हजे सरकार पात्र अनाथ व्यक्तीक सरकारी नोकऱ्यांनी आरक्षण दिवपाचे तसेच शैक्षणिक संस्थांनी कोटा राखीव दवरपाचोय प्रस्ताव दवरता। गोंयच्या तरणाट्यांक परदेशात रोजगाराच्यो संद मेळची हाच्या खातीर हांव GHRDCत एक खाशेलो सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडटा। GHRDCच्या कर्मचाऱ्यांक दिल्ल्या मानधनात सुदारणा करपाचो आनी त्याच्या धोरणांतल्यान ताका कन्फर्म करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा। अंदू कर्मचारी निवड आयोगाच्या वरवीं आनीकूय सुमार 2500 पदां भरतले। बालरथ येवजणेत दुरुस्ती करून नव्यो बालरथ बशी टप्प्याटप्प्यान स्कुलाक दितले। गोंयभरांतल्या मध्यान आहार योजना चालीक लावपी अंगणवाडी केंद्रांनी, आदिवासी निवासी वसतिगृहांनी आनी सरकारी शाळांनी 10 कोटी रुपया स्वयं खर्चून स्टेट वायज ग्रीन कुकिंग कार्यावळ चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा। दर एक पंचायती खातीर एक बॅटरी उर्जा साठोवपाची पद्दत आशिल्लो 2.2 मेगावॅट सौर उर्जा प्रकल्प तयार करपाक आधार दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा। तशेंच संजीवनी साखर कारखानो परत चालू करपाचे काम आमी ह्या वर्सा सुरू करतले। सभापती महाशय, हांव अंदू वर्सा सावन नवे आयुष खाते स्थापन करपाचे जाहीर करता। या शैक्षणिक वर्सा सावन गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयान MBBS जागाची संख्या 200 वयल्यान 250 करपाचो प्रस्ताव दवरता। गैरव्यवहाराचेर प्रभावीपणान आळाबंद हाडपा खातीर कायदेशीर मापशास्त्र मानकांचे पालन सुनिश्चित करपा खातीर मोबायल प्रयोगशाळा स्थापन करपा खातीर खाशेले वाहन आनी उपकरण स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा। सभापती महोदय, सध्याचे अटल आसरा योजनेत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा। ह्या योजने खाला दुरुस्ती करपाचो 1.5 लाख रुपयाचे दितात ते वाढून 3 लाख रुपया आनी बांदकाम पुनर्बांधणी खातीर मेळपाचे 3 लाखाचे वाढून 5 लाख करपाचो थारायला आनी त्या देखील 15 कोटीची तजवीज केल्या। हा दर योजना सुधारित करून म्हयन्याक मेळपी मानधन या वर्सा सावन वाडोवपाची हमी हांव म्हाज्या भयणीक दिता। सभापती महोदय, अंगणवाडी वर्कर्स हांचे मानधन 5,000 रुपयांनी आनी अंगणवाडीतले हेल्पर हांचे मानधन 2.5 रुपयांनी अंदू वर्सा सावन वाडटले, 2,500 वाडटले। अपंगत्व आशिल्ले व्यक्ती, लोकोमोटर अपंगत्व आशिल्ले व दीर्घकालीन दुयेंस आशिल्ल्या लाभार्थ्यांक, 75 वर्सां परस पिरायेचे ज्येष्ठ नागरिकांक जेका फेअर प्रायस दुकानात अन्नधान्य एकठांय करपाक अडचणी येतात, अशा लाभार्थ्यांक म्हाजे सरकार रेशन कोटा घरगुती वितरण सुरू करपाची प्रक्रियेत आसा। भलायकी सेवा सयत प्रशासकीय मुळाव्या साधन सुविधेचे दर्जो वाडोवपा खातीर ह्या कुशावती जिल्ल्याच्या विकासा खातीर ह्या वित्तीय वर्सा 500 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या।